समस्त गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. रामजन्म हो पुराय देशभर व्हडा उत्साहात मनयता. त्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्दां प्रत्येक गांवांतल्यान ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्दां रामजन्म हो व्हडा उत्साहात मनयता. गोंयकार म्हणजे प्रभू रामचंद्राशी म्हणजे कितलीशींच वर्सां पासून हो ज्या मंदिरांत आमी आज भारतांतले आयल्या ते 150 वर्सां जुनें मंदीर. हे इतिहास पळयात की स्वतंत्रपूर्व काळा पासून रामजन्म तितक्याच मोठ्या उत्साहान मनोवपी असे गोंयकार आसात. आयच्या रामजन्माच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक रामजन्माची शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत रामराज्य आसात ते आनिकूय बी सुराज्य जावचें हाच्या खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. लोकांक रामराज्याचीच प्रचिती सदोदीत येवची हाच्या खातीर गोमंतक्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो आज स्थापना दिली आसा. सदोदीत आशिर्वाद भारतीय जनता पार्टीचेर दवरचो इतकेंच म्हाका लागीं मागता. सीएम सर, राम मंदिर एक धाकटें आसा, व्हडलें एक बांदपाचें कितें विचार बी आहा? राम मंदिरां गोंयांत खूब व्हडली व्हडली आहा. हांगा ही रामनम पळय जाता ही देवूळ आमचें 150 साल वर्सां पासून आमचें देवूळ आसा. पयलीं धाकटें देवूळ आशिल्लें आनी कालांतर 22 आमचें हें सगळें हॉल बील वयर करून कंप्लीट जालें सगळें. आनी 22 आमचें आमचो स्वामी आसा पळय, स्वामी तेचे तर्फे उद्घाटन जालां हेजें. आनी आतां ही रामनम पळय पयलीं मातशी थोडकेन जाताली आनी आतां ही रामनम म्हणटा ती मोठ्या दबाज्यान जाता हांगासर. आज हांगासर कांय न्ही म्हळ्यार महाप्रसादाक 2-2,500 लोक जाता, 2,500 लोक जाता. आनी तसोच आतां भक्त भावीक रातचे सांजच्या पासून येत आसता आनी रातचेर हांगा सकाळ फुडें पयलीं अभिशेक आसता, सकाळ फुडें 9 अभिशेक जाता. त्या नंतर मागीर आतां 10 वरांचेर कीर्तन स्टार्ट जाता. 10 वरां ते 12 रामजन्म जाता आनी मागीर रामजन्म जातकच मागीर पावणी आसता आनी महाप्रसाद आसता, आरती आसता, महाप्रसाद आसता. आनी रातचे मागीर आमची परती 9 पालखी आसता. सांजचे 6 भजन आसता, 6 ते 9 पासून भजन आसता, रातची 9 पालखी आसता.